सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयज आमी चड खुशाल कित्याक आमचे बराबर भोव श्रेश्ठ कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस मुंबयच्या धरम प्रांताचो महाधरम प्रांताचो बिस्म साहेब आमचे बराबर आयज आसा आनी आमी सांज आयज मुखेलीपण चलयतलो. किरीत भाशेन सगळ्या मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तांच्या नांवान आमी तुमकां येवकार दिता. ताळयो मारुया. आनी त्याच बराबर दिनवासता कित्याक भोव श्रेश्ठ कार्दियाल साहेब आमी जाणां पाप साहेबाचो सारको लागशिल्लो कावन्सील आसा आनी तितूंत एक त्या कावन्सिलाचो वांगडी आनी भोव श्रेश्ठ कार्डिनल साहेबाक जायतो हुस्को आसा मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या वावराचो. जायते फावटी आमचे लागीं विचारता ओका हुस्कूय पावला आनी त्याच बराबर कार्डिनल साहेब वावुरता जो कोण ह्या सांत कोरोनाचो मुखेली कार्डिनल आसा ताचे वरवीं बेगीनूच हो खावज फुडें वचूंक आनी आमकां मान्यवंत आसा तो बेगीनूच भक्तीवंत जावंक आनी उपरांत भाग्यवंत जावंक कार्दियल साहेबूय वावुरता. देखून काळजांतना आमी संस्थेच्या नांवान आनी सगळ्या मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मान्यवंत आग्नेला वरवीं तुका कुडी मोनाची भलायकी आमी मागता आनी त्याच बराबर तुज्या ह्या जबाबदारींत देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय आमी मागता तुमचे पासून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सो पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालू सांगता. मोनाची तोंडार उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पाकिलो सदांच आभार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
शांति ताजा इष्टा संसारे Ty Duch powytrawia samotny Nieba popaczy mój mieć Jezu Chrysta głos to powie, głos to wyszło, głos to pomyślło. Mój młody Bóg, usługiany szanty, tacia iszcza sąsary. प्रार्थूया सोरपोदेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यात पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सोयबा नवो जल्म घेतलो ह्या ताच्या जल्मा उद्देशी आमकां पूर्ण सुटिका मेळूं म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Amen. बागयोन जुवावान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे नांवीं तुमचीं पातकां बोगसल्यांत देखून तुमकां बरयता आवय बापायनो औरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखोंक पावल्यात तरणाट्यांनो तुमी नुस्त्यांचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापायक ओळखला देखून तुमकां बरयता आवय बापायनो औरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता तरणाट्यांनो तुमी बोलीस जाल्यात देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नुस्त्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयलां संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात संवसाराचो मोग करतात त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंदावण दोल्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपजता तर संवसार आनी ताच्यो वंदावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासनाक तोखता देवाचें उतर हें देवाचे वरकार जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं पोरजां पोरजोळून आयकात देवाक नमस्कार करात प्रितुमेची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक बेटोन्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं पवित्र ताचें मंदिर सोम्याक तुंय नमन करात प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनू गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं उद्गाराक सगळीं उबी रावया Solvesporak soy, solvesporak soy, solvesporak soy, soy, soy. Solvesporak soy, solvesporak soy, solvesporak soy, soy, soy. एयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात Solvesporak soy, solvesporak soy, solvesporak soy, soy, soy. Solvesporak soy, solvesporak soy, solvesporak soy, soy, soy.
सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आसऱ्याच्या कुलाची फान्युलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भोक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणेंय तेच वेळार थंय पावून सोरून देवाक बाकाणलो आनी जेरुसल्याच्या सोडवणीची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरत नगरांत परतून गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. आतां कार्दियल साहेब इंग्लीश भाशेन आमकां ल्हानशी समजोणी दितलो. My dear fathers, my dear sisters and brothers, pardon me for speaking in English. I think many of you know English, understand English, but my knowledge of Konkani is limited to understanding it. I'm unable to speak it. We are in the season, the week of Christmas. Last Saturday, we celebrated the feast of the Nativity of our Lord, Jesus born in Bethlehem. One event that has totally transformed the world, changed it completely. No other event, our Lord's whole life is one event, really His passion, death and resurrection, but no other event has made such an impact on the history of the world. The coming of Jesus in Bethlehem has resulted in a total transformation when we think of it in our education system, health system, we think of social work, think the millions of priests and sisters who have worked all as disciples of Jesus to transform society. And each one of us here also has come with the same Christmas joy. But Christmas is so big a feast, it can't get over in just one day, and therefore the church has a whole week of celebrations of Christmas. Today we continue hearing about Jesus' birth, hearing about how He was praised in the temple, hearing about how He went home and grew in age, wisdom and grace. And tomorrow, 31st, we'll be in the evening, most of us will be having a Thanksgiving service. Thanksgiving for all that the Lord has done. And preparing ourselves for the great feast of Mary, Mother of God, on the 1st of January. My sisters and brothers, that feast is also feast of Christmas. It's a feast of our Lord. We are honoring the instrument God chose to bring Jesus. It's really it's called Mary, Mother of God, but really the feast is a Christmas feast. We are honoring the humanity of Jesus, honoring the preparation of Mary to bring Jesus to us. We pray that at Christmas time you and I receive Jesus into our hearts. Jesus came to bring peace, love, justice, compassion, mercy, forgiveness. And each one of us have got to receive it from Jesus first of all. His mercy, His forgiveness, His compassion, His love, His unity, His justice. And then, having received it, give it to others. First in our family, in our society, and in the whole archdiocese and the country and the world. We've come over here specifically because we are also devotees of Father Agnel, which I also am a devotee of Father Agnel, and we
come to pray to Father Agnel also to help us to understand the meaning of Christmas and to bring Jesus into our hearts. Father Agnel, as a spiritual director, brought many people to understand the gospel of Jesus and how to live it. We thank God for the gift of Father Agnel. We pray to God that His will be done. If it be His will, He be raised to the altars very soon. And we pray to Father Agnel really to bless our families, our homes, our persons. He's got so very many favors obtained through his intercession, but we ask for a spiritual favor, better discipleship of Jesus. May God bless us, may God bless you, may God bless our Pilar fathers, may God bless the Archdiocese of Goa. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदेव देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुजी पोरजां भेटयता ती देणी तुवें मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेसर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परात पवित्र बापा, सर्व पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्यां मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचून आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मोरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, त्या आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेजपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या निसासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Señor Jesús, tobie hondo cada, ani pecase le piedad, te levanté, tu voy por Jesús, ami tuže ono urguta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदर बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीय, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोसकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पोतवी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या सासनांक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोजयताय आनी राजवट चलोयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याचे शांती सोदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तूं म्हज्या भितोरेचे म्हाका फावना पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कुमन्याव घेवंक शकता ती उपकार करून उबी रावची आनी कुमन्याव घेवतकूच बसचें आमकांय गमतलें कोण चुकला जाल्यार Give up the soul, and up to me.
उबी रावया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तोरो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावंक आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करून म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. बसूया. Once again, Your Eminence, on behalf of the Society, and especially on behalf of all the devotees of Venerable Father Agnel, we want to thank you for having celebrated this Eucharist for us. समजता तुम्ही जाणात म्हूण कार्डिनल गोंयचोच ओल्ली गांवचो काल आमचे सर वडील आनी कावन्सिलाक मिटिंगेक आयिल्लो आनी आयज ताणें आमकां आमचे पासत मीस भेटयला. तुमच्या नांवान आमी दिनवासता. And through your intercession also and interaction with the Holy Father, we hope that the process which is in Rome will expedite. This is our humble request to Your Eminence. उपकार जे मेळ्ळ्यात तांची कळोवणी आमी जाणाव. जायते उपकार मान्याबोन थागनला वरवीं देव आमकां आमकां फावो करता आमच्या बाबार्थाक लागून. आनी आमी जाणाव मान्याबोन थागनल आमकां एक ओड आस्कारी. अशेंच दिनवासून रेमी आल्फोन्सो आल्दोनातान कोडीत करूंक लायता. आमचो नातू 3 वर्सां पर्यंत उलय नासलो. दोतोरान सांगलें ताका स्पीच डिफेक्ट आसतलो म्हूण. हांवें मान्याबोन तागनलाक फुडें घालून मागलें ताची जीब सुटूंक शिकोर म्हूण. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां तो एक उतर उलयता. आमी मागोत आसा ताका सारकें उलोवंक जाल्यार पुरो म्हूण. मान्याबोन तागनला वरवीं आमकां आनिकूय जायते उपकार देवान फावो केल्यात. देखून आमी देवाक दिनवासता आनी बेगीनूच देवान मान्याबोन तागनलाक सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागता. ह्या आमच्या भयणी बराबर आमी दिनवासता आनी देवान ह्या भुरग्याक सारकी जाप दिल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला. चोत्राय कोवीड पिडा आजून सोंपूंक ना. उदीक नेटान येवची आसा देखून मास्क घालूनूच भोंवचें. पडदेसांत वाडत आसा आनी आमच्या इंडियेंतूय पावला. देखून तुमचे लागीं मागता हांगासर देखून येताना सोशल डिस्टन्सींग सांबाळत. कित्याक ही ओमिक्रॉन दोतोर सांगतात ते भाशेन इट इज अ फास्ट ट्रान्समिशन. रोखडीच दुसऱ्याक मेवता. देखून चोत्रायन रावत आनी दोतोर सांगतात N95 हेंच मास्क घालचें लुकटाचें आनी ती दुसरी उपकारची नात. कित्याक दीस इज व्हेरी फास्ट. दुसऱ्यांक आमी दिवूं येता. सो चोत्रायन रावचें. उबी रावया. नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गेच्या बाबा, आमचे सुडोवणे खातीर तुजी मांदाबूड दिनभाशी मोनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवका उदेशी वचूल्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्याबोन तागनेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोन तागनेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोन तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभर जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. जें कितें आमी पात्र आग्नेला वरवीं मागूंक आयल्या बाबार्थान तीर ओकोण बरव्याशान आनी बाबार्थान ओगेपणान आमी मागुया.
Let us also pray to the intercession of Venerable Father Agnel for the good health of His Eminence Cardinal Oswald Gracious, also in silence. एक कुणाकुशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें अगणीत काकुदीच्या देवा अगणित काकुदीच्या देवा सरपट पडून सरपट पडून तुझ्या पांया सरशी तुझ्या पांया सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुझी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्य बोंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर फाबो कर आमचे पवित्र आमचे सभेचे पवित्र एक सभेचे वर्षेचे एक वर्षेचे उगोड परगोटणे उदेशी उगड परगटणे उद्देशी हे आमी मागता आमी मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन पिडेवंतांचेर केरीत आशीर्वाद सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतीपडी मागता हे आमचे पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशीर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय आत्म्याचें तीरपण दुखी कोतीनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड धरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी बाबा भयणीच्या एकपणान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपंचदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार God bless each one of you devotees of Father Agnel. I want to say that I am personally connected with Father Agnel also. He's my own granduncle, was his spiritual brother. We pray for each other and pray for the canonization of Father Agnel. God bless you. Thank you for having invited me to say Mass. Sun